नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो हेडलायन्स. फादर बॉलमॅक्स परेरा संवसाराक अंतरले. काळजाचो आतक आयिल्ल्यान जीएमसीत घेताले उपचार. हुबळीत बांगलादेशी नागरीक सांपडिल्ल्यात. गोंयांतल्या सुरक्षा दळान केला हाय अलर्ट जारी. वास्को रेल्वे स्टेशन ते मोले मेरेन खाशेले पंगड केल्यात तैनात. दक्षिण गोंय एसपी संतोष देसाईची माहिती. दिगरपाले वाठारांत भंगार अड्ड्याक लागलो उजळ. भंगार अड्ड्यात आशिल्ले सामान उज्यान लासून जाले कोबूर. मनोज मजा आसा काळजात. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर पक्षाच्या पदाधिकाऱ्या वांगडा करतलो चर्चा. उपरांतूच करतलो भुमिका स्पश्ट, सांगता आमदार विरेश बोरकार. साखळे सुर्लाच्या सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावाक लागून चल्ला बोवाळ. गुदावाचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच करना कारवाय. समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला सणसणीत आरोप. अनुसूचित जमाती खातीर 2027च्या विधानसभा वेंचणुके पयलीं मेळटले राजकीय आरक्षण. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान प्रेरणा दिसा निमतान केली घोषणा. आता खबरो विस्तारान. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा हांकां गोमेकोत बरो उपचार मेळचो हाची काळजी सरकार घेता. ताच्या उपचारा विशीं डॉक्टर गुरुप्रसाद नायक आनी हेर दोतोरां कडेन चर्चा केला अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. मजगतीं 28 मेक तांचे कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. Deeply saddened about passing away of Father Ballmax Pereira. ते आज आमच्या भितर ना आनी हे जे लॉस आसा हे फक्त कॅथलीक कम्युनिटीचे न्ही तर प्रत्येक गोंयकाराचे जांचे खातीर तो वावुरतालो, जांचे खातीर ताणें काम केलें, जे ते इश्यूज घेताले, whether it be environmental issue or protection of Goa, they were something that he was trying to make a difference to the state of Goa and Goinkar. आज तांचे अशे passing away, the way he passed away today, it's unfortunate that we have lost the true soldier of Goa. It's a big loss for Goa, environmental cause of Goa, and the biggest tribute for him would be to follow the preachings that he gave about saving Goa for the future of Goa. देव तांच्या आत्म्याक शांती दी. हुबळीत बांगलादेशी नागरीक सांपडिल्ल्यान गोंयांतल्या सुरक्षा दळान हाय अलर्ट केला. मडगांव आनी थिवीच्या रेल्वे स्टेशनाचेर प्रवाशांची पुराय तपासणी सुरू केला. दुबावीत हालचालीचेर नदर दवरपा खातीर पुलिसांनी खर सुरक्षा दवरल्या. दक्षिण गोंय एसपी संतोष देसाई हांणी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण वास्को ते मोले रेल्वे स्टेशन मेरेन खाशेले पंगड तैनात केलात. बस स्टेशनात तशेंच शिमेवयल्या वाठारांनी तपासणी मोहीम चड खर केल्या. त्या इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें त्या प्रमाणे आमच्या सिनियर ऑफिसरांनी फ्रॉम हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान आमकां अलर्ट केलें, सांगलें की सारकी इंटेन्सीव आमी चॅकींग करपाक जाय म्हणून. त्या प्रमाणे आमी आमचे सगळे म्हाजे सावथ डिस्ट्रिक्टांत सगळी डीवायएसपी, एसपी, डीवायएसपी आनी पीआय सगळ्यांक अलर्ट केलें. तांणी सांगलें पयलीं आमी सगळे स्क्रॅप यार्ड पळय आसा ते थिंगचे चॅक करचें. स्क्रॅप यार्डां वचोन तेंची कोण काम करता तेंचे सगळे खंयचे स्क्रॅप यार्ड जावं खंयचे आनी खंयचे बी जे लोक आसा थिंग वचोन चॅक करचें, तेंची व्हेरीफाय करचें, तेंची नॅशनॅलिटी कितें पळोवची, तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स तयार हें करचे. तशेंच ज्यो आमची सावथ डिस्ट्रिक्टांत ज्यो इंडस्ट्रियल इस्टेट आसाय तेतून जे लेबर काम करता ते थोड्यांक लेबर खियसान येता, कोण येता कांय समजना. हे सगळे कडेन कुंडय फोंड्या आसा थिंग सगळे कडेन आमी आमचे कन्सर्न पीआयक सांगून आमी ड्रायव्ह स्टार्ट केला. तशेंच बस स्टँड, रेल्वे स्टँडाचे जावं आमचे मडगांव कोंकण रेल्वे आनीक वास्को रेल्वे थिंगा आमी इंटेन्सिफाय केलां हें करपाक, चॅकींग करपाक. तशेंच आमी एक वास्को रेल्वेन आमी एक टीम केला, एक PSI आनी तेजे अंडर टोटल स्टाफ गेला. तेका RPFाक एक आमी गेला आनी स्टार्ट फ्रॉम मोले टू वास्को हेतून भितर जे ट्रेनीचेर तेमी वचपाचें आनी ट्रेनीचेर वचोन तेमी जे पॅसेंजर आसा जे कोणी आसा दिसता कळटा न्हू मातशी हें बी आसा तांकां मातशी दुबाव बी येयलो जाल्यार तांकां चॅक करपाचें. 2 चॅकपोस्ट आसाय मोले आनी पोळे. थिंगाय बी आमी सगळ्यांक आमच्या स्टाफाक अलर्ट केल्ले आसा. पीआयकी सांगलां, SDPO की सांगलां आनी तुमी वचोन मॉनिटर करा म्हणून सांगलां. आनी ते भशेन आमी
सध्या चालू आसा आनी फूल स्विंग मॉनिटर चालू आसा. बंगालान जाल्या कारणान इलेक्शन जाल्या उपरांत चडशे बंगाली जे हे आसले बांगलादेशी तांकां आउट ऑफ हे डिपोर्ट केलेले आसा. थोडे अशी शक्यता बी आहा की ते बंगाल सोडून अदर पार्ट ऑफ इंडिया येवपाचे शक्यता आसा. सो इवन त्या प्रमाणे कालूच लोंडा बांगलादेशी धरलेले आसा आनी बीन गोवा इज अ ट्युरिस्ट स्पॉट हांगा चडशे येवपाची चडशी शक्यता हालगर्जी जाता. त्या खातीर आमची चॅकींग चालू केलेली आसा. ऑलरेडी आमचे एक विशीक स्टाफ आसा आमचे डिफरंट रेल्वे स्टेशन्सान मडगांव आसा तशेंच आमचे थिवी सुद्दां आमी केलेले आसा. हो जॉयंट ऑपरेशन स्टार्ट केला विथ गोवा आमचे कोंकण रेल्वे PS एज वेल एज हे RPF. मनोज परब म्हज्या काळजात आसा पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितरल्या अंतर्गत वादाचेर पयलीं पक्ष कार्यालयांत वचून चर्चा करतलो उपरांत ह्या विशीं स्पश्टीकरण दितलो अशें आमदार विरेश बोरकार हांणी सांगलें. मनोज परब हांणी राजिनामो दिले उपरांत बोरकार हांची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा तांचो पत्तो नाशिल्लो. देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचे लक्ष लागून उरिल्लें. ह्या सगळ्या प्रकारा विशीं आमदार विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां. पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादा विशीं आमदार विरेश बोरकाराक धारेर धरलो तेन्ना विरेशान सांगलें आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो. मनोज आपल्या काळजान आसा. तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर आपूण पयलीं पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें. हांव तुमकां बेजबाबदारपणान ते कमेंट आनी स्टेटमेंट दिवपाक शकना कित्याक म्हाजो जो कॉन्स्टिट्युशनान आसा त्या पद्दतीन हांव जो ऑफिसान वचोन जे कितें आसा तें मांडटलो. म्हाजेय प्रश्न आसा तो तेंचे प्रश्न आसा बाकीच्यांचे कोणाचे प्रश्न आसा आमच्या आमची जी पॉलिटिकल पार्टी आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीचे तेही प्रश्न कितें आसा ना तेंच्यांनी मांडचे आनी इट इज अ ओपन फोरम. इट इज अ तुमकां कितें आसा ते तुमकां मागीर हांव तुमकांय ब्रीफ करता तुमकां कितें सांगपाचें आसा तेंय हांव तुमकां. खुबशे एलिगेशनां जाल्या तुजेर पळय कशें आसा एलिगेशन्स ही खुबशीं जाता वयता फाटीं येता फुडें वयता खुबशे ते चालूच आसता. पण हांव तुमकां तेजेर कमेंट करपाक शकना आता कित्याक लागून म्हाकाय पार्टी ऑफिसान वचोन कित्याक तें सारकें आशिना जेन्ना हांव पार्टी ऑफिसान वचनासतना तुमकां एक स्टेटमेंट दिलो तशें जावपाक शकना. कितें आसा आमचें कितें म्हाजें कितें आसा तेंचेय पार्टी ऑफिसांचे ऑफिस बेररांचें कितें आसा तें क्लॅरिफिकेशन कितें आसा हेज पर द कॉन्स्टिट्युशन हेज पर वॉट एवर तेंच्यांनी कितें मागलेलें आसा त्या पद्दतीन हांव उलयतलो. पळय कशें आसा तेकाच लागून हांव कितें म्हणटा की इंटरनल जे आमचे डेमोक्रेसी आसा तेजे बाबतींत हांव वचोन आमच्या पार्टी ऑफिसान वचोन जे प्रश्न आसा ते प्रश्न घेतलो आयकतलो तेंचेय कितें आसा तेंय आयकतलो आनी तेज्या बाबतींत मागीर तुमकां पळय मनोज परब आमचो लिडर आमचो जो स्टार्टिंगच्यान आमचें जें काम आसा रेव्होल्युशनरी गोवन्स जावं रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हें काम आमी वांगडा मेळोन केल्लें आसा आनी म्हाका दूख खूब जाता तशेंच तोवूय म्हाज्या काळजान आसा. आमचें जें काम आसा तें गोंय राखपाक लागून आसलें आनी गोंय फुडें व्हरपाक लागून आसलें. अशें कांय ना वयर सकयल खूब कितें कितें जातलें पण हांव तें तुमकां बेश्टोच तुमकां सांगपाक सोदिना आनी बेश्टेच तुमकां ते गांवार पडपा सारकें हांव करूंक सोदिना. मजगतीं आमदार विरेश बोरकार काँग्रेसीत प्रवेश करतलो ह्या वावड्यांक विरेशान पूर्णविराम दिलो. आपूण हेर खंयच्याच पक्षात प्रवेश करचो ना अशें स्पश्ट करीत 2027ची विधानसभा वेंचणूक आपूण RGPच्या तिकेटीचेरूच लढयतलो अशी ठाम भुमिका आमदार विरेश बोरकारान मांडली. अफवा घालता आनी कितें कितें जाता हांव काँग्रेसीन वयतलो हांव आनी खंय वयतलो अशें तशें जाता अशें कांयच ना. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा वांगडा जे आमी स्थापीत केल्ली आसा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो फुडें व्हरपाक जाय गोंयकारा खातीर आनी गोंयच्या हिता खातीर. आमकां खबर आसा काँग्रेस कशी आसा BJP कशी आसा हें सगळें आमकां खबर आसा. सो हेजेर हांव आनीक प्रश्न तुमी ज्या तरेन सांगलेले आसा हांवें प्रत्येक जाणांक जाता तितले प्रमाणान म्हाजे प्रश्न तुमचे आन्सर केल्ले आसा. पण एकूच तुमकां सांगता की गोंय हें उरपाक जाय गोंय राखपाक जाय जाल्यार आमी एकजूटपणान हें काम करचें पडटलें. आयज गोंयांत कितलेशे विशय आसा हे विशय आमी हायलायट करूंक जाय. आयज 39A सारको जो ज्वलंत विशय आसा हो ज्वलंत विशय गांवांनी व्हरपाचो प्रयास आनी जो लोकांक मेळपाचो आनी लोकांक घेवन आमी हे जे नाका जाल्ले जेंच्यांनी एमेंडमेंट हाडल्या कायदे हाडलेले आसा हे भायर मारपाचो प्रयत्न जो आसा आमी करता. एकंदरीत पळयलें जाल्यार मनोज परबान पक्षाच्या कांय वांगड्या आनी आमदारां आड फेसबुकार पोस्ट घातले पत्रकार परिशद घेतली.
पूण मनोज आनी ताच्या वांगड्यांनी विरेश बोरकाराचेर इतले आरोप करूनय तांणी आयज पत्रकारांक जाप दितना पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना म्हूण सांगलें. एके वटेन पक्षाचो अध्यक्ष आशिल्लो मनोज परब राजकारणांतल्यान संन्यास घेवन मेकळो जालो जाल्यार दुसरे वटेन विरेश बोरकाराची ही भुमिका. विरेशाच्या हे भुमिके वयल्यान मनोजाचे परस ताची प्रतिमा बरी आशिल्ल्याचे तो दाखोवपाक सोदता काय कितें असो सध्या प्रश्न पडला. तशेंच मनोज परब आनी ताच्या वांगड्यांनी पक्षा भितरले कोफुसा भायर घालप चुकीचे अशें विरेश बोरकार दाखोवपाक सोदता काय कितें असोय प्रश्न पडला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. साखळे सुर्लाच्या पोरण्या पंचायती लागसर आशिल्ल्या शीतपेय कंपनीच्या बेकायदेशीर गुदावाक लागून बोवाळ चल्ला. या गुदावाचेर कागाळ करून लेगीत पंचायत कसलीच कारवाय करिना असो सणसणीत आरोप समाज वावुरपी प्रमोद नार्वेकरान केला. तशेंच रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या तिनूय गेटींतल्यान सतत यो वच करपी गाडयांक लागून व्हड अपघात जावपाचो धोको वाडला. मजगतीं ह्या प्रकल्पात जरी अधिकृतपणान वीज आनी उदका जोडणी नासली तरी चोरयांनी वीज आनी उदकाचो बेकायदेशीर वापर जाता असोय गंभीर आरोप तांणी केलो. फाटल्यान एक गोदाम आसा, गोदाम म्हणल्यार आमकां स्ट्रक्चर आजुनूय कसलें तें कळना, कित्याक हितूरसून आतां सद्या तरी हांगा रातचें काम चालू आसता, दिसाचें सगळें बंद आसता. पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की सुद्दां कितें तरी काम चालू आसा तेन्ना जेन्ना हांव तेंच्यांनी कंपावंड काडलेलो तेन्ना हांवें तेंचेर कंप्लेन घातलेली, कित्याक हो कंपावंड आसा तो सामको रोडाचेर बॉर्डरीकूच आसा आनी तीन गेटी तेंच्यांनी थेयल्ल्यो आसा आनी त्यो काडच्या पयलींच तो कंपावंड इल्लिगल आसा म्हणून हांवें पंचायतीन कंप्लेन केल्ली टू सरपंच, विलेज पंचायत सुर्ला. तेज्या उपरांत ह्या कंपावंडाचें इन्स्पेक्शन जालें आनी हांवें तेंचे कडेन परत एक RTI घालून तांकां कितें कितें डॉक्युमेंट दिल्या तेजेर आनी तेणी एप्लाय कितें केलां तें मागलेलें. तेन्ना त्या डॉक्युमेंटान अशें कळ्ळें की पंचायतीन ताका प्रोविजनल NOC दिल्या म्हणून, आनी प्रोविजनल NOC दिल्या तितून तेंच्यांनी फक्त वॉटर आनी हेका कनेक्शनाक दिल्ले आनी EHL नंबर दिल्लो. मागीर हांवें ग्रामसभेक हो प्रश्न काडलेलो EHL नंबर तुमी इंडस्ट्रियल लेवलाक दिवंक शकता काय म्हणून. तेन्ना सेक्रेटरीन म्हाका अशें सांगलें की तो आमी टेम्पररी पर्पज तो आमी रिवोक करता म्हणून तो रिवोकूय केल्लो आसा. तरी सुद्दां ही कंपनी जी आसा ही रातभर हांगा चलता, अजून एकूय एम्प्लॉयमेंट जे आसा ती सुद्दाच्या भुरग्यांक दिल्लें ना. सगळी जागा आसा ती एग्रीकल्चर जागा आसा, आमची ओल्ड पंचायत हांगा आसा आनी ही सगळी एग्रीकल्चर लागलेली आसा. अजुनूय ती आमकां 114 एग्रीकल्चर म्हणून थंय दिसता. पण त्याच खातीर सुर्लान अशें जावंक लागलें आसा की वयता थंय इल्लिगल कामां चालू आसा. त्या खातीर सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. आनी हांव पंचायती आतां 3 म्हयने जाले म्हाका तेंच्यांनी हेका शोकेस फायनल काडलेले की आमी डेमोलिश करता म्हणून. हे जे आसा कित्याक तांकां पंचायतीन कितले फावटी लेटरां तांकां दिली पण एका लेटराचे तांकां अजून पर्यंत पंचायतीक तेणी रिप्लाय दिल्लो ना. एक लेटर तेणी कलेक्ट केल्लें ना. हांगा सुद्दां नोटिसूय मारता तर नोटिसूय तो पिनून उडयता. आनी आयज अशें जाल्लें आसा की हांगासर कोण चलयता तें आमकां कळना की हेजो राजा कोण तो, कित्याक इतलो आमच्या लोकांच्या गांवांत येवन हे आपल्याक जाय तशें धंदे चलयतले जाल्यार सुद्दां पंचायत आसून आमकां कितें फायदो. आमचे सरपंच पंच आसा ते कितें करता, ते इल्लिगल धंदे आमच्या गांवांत जावपाक जायना म्हणून आमी हे आवाज उठयता आनी ते आवाज खंय तरी बंद करपाचें हें चालू आसा षडयंत्र. त्या खातीर ही आयज हांव घालता पळय आतां तेंचे जनरेटर मारलेलो आसा, तेंचे कडेन लायट कनेक्शन ना, उदक कनेक्शन ना आनी हे जनरेटराचेर रातचे ऑपरेट करता. लायट सुद्दां तेंच्यांनी चोरया घेतलेली आसा. आतां उदकूय तेंची आमची गव्हर्मेंटाची जी टाकी आसा ताका पंप लायता ते रातचे आनी तेजें उदक आपल्याक घेता. तुमी थंय वचून भितर आमकां अलावड करिना तर तुमी पळोवंक शकता. तुमी भितर सुद्दां तुमकां वता ते गेट ह्यो तिनूय गेटी आसा पळय सामक्यो रस्त्याक तेकोन आसा. गोयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकां खातीर खुशखबर. येवपी विधानसभा वेंचणुके पयलीं ST समाजाक राजकीय आरक्षण मेळटलें अशी घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केली. आंबावले केपें आयोजीत केल्ल्या प्रेरणा दीस कार्यावळी मुख्यमंत्र्यान घोशणा केली. तशेंच डिसेंबर 2026 मेरेन रान हक्क कायद्या अंतर्गत 100% सनद वाडटले. तशेंच सरकार आदिवासी समाजाच्या हिता खातीर सदांच काम करता असो दावोय मुख्यमंत्र्यान केलो. वाजपेयीपासून ते आता मोदीजीपर्यंत हय फक्त उरला आसा जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन. अरे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाचें काम सुद्धा म्हणजे विधानसभेत ठराव मांडून पास करपाचें काम म्हज्याच सरकारान केलां आनी त्या बहुमतान पास करपाचें काम जे दाखोवपा खातीर फक्त जे आयज पर्यंत जे दाखोवपा खातीर ह्या विशयाचेर जे विरोधक उलयताले तांच्यांनी एक तरी मागणी ह्या समाजाची मान्य केल्या काय सांगची. हय
म्हज्याच सरकारान लोकसभेंतल्यान ह्या पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे पास केला, पण लोकसभेत त्या बिलाक विरोध कोणी केल्लो तोय सांगात, आनी तो याद उरोनी सगळ्यांक तो याद उरपाची गरज आसा. आनी ह्या बिलाक पयले फावटी विरोध कोणी केलो तो आनी कोण उलयतालो ताका विचारात एकदा, आनी ते विचारपाची गरज आसा. राज्यसभेत हे बिल पास जर कोणी केला असत जाल्यार म्हज्याच सरकारान केला की 50 वर्सां कोणाक याद जावं नाशिल्लें हे बिल पास करपाक जाय म्हणून आयच्या दिसा सांगता की नक्कीच थोड्याच दिसाच्या भितर 2027च्या पयलीं रिजर्वेशन मेळोवपा खातीर 100% आमच्या सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. म्हज्या बरोबर आसतले आमचे सगळे एसटी लिडर्स ह्या विशयाचेर आमी एक आसा की हय या समाजा खातीर आमकां राजकीय नेतृत्व, राजकीय रिजर्वेशन, पॉलिटिकल रिजर्वेशन हे बी दिवपाची गरज आसा. आनी ते जर कोण दितलो आसत जाल्यार फक्त आनी फक्त भारतीय जनता पार्टी दितले. गोंय काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान विद्युत भवनात आशिल्ल्या मुखेल वीज अभियंतो स्टीफन फर्नांडीस हाची भेट घेवन स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची अशी मागणी केली. हे वेळार काँग्रेसीन स्मार्ट मीटर आड निवेदन लेगीत सादर केले. तशेंच मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवपाची शिटकावणी गोंय काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान दिली. मेमोरंडम दिवपाक आमी आयिल्ले. सद्या कितें जालां लोकांचे फियर गोंयभर वाडला. एक म्हणल्यार तुमचे इलेक्ट्रिसिटी बिलां वाडल्या आनी नॉट ओन्ली इन पेन्सीन बट अक्रॉस गोवा पीपल आर एज्युकेटेड की आमची बिलां वाडली, आमची बिलां वाडली. सेकेंड इज स्मार्ट मिटर पळय हाडपाक सोदता आमी, तातूंत लोकां भितर एक फियर तयार जाला. पीपल आर सेयिंग की आमकां स्मार्ट मिटर नाका. द टेंडर एक्चुअली इज ओपेक. सो आमचो रिक्वेस्ट इज टू ते सस्पेंड कर आणि तो रिटेंडर कर. I do not know. I will say I do not know. But even I know the smart metering project is a project which is empower, make the consumers powerful, then the utility, why there is objections. When there is compensation, you will be able to write just a letter. You need not to go to MLA. You did not go to any representative which is elected by the people. You have to, your meter will speak. Your meter will give evidence. So why not? That means some elements, some people do not want such a good thing, which is the only thing I can say. If you want to put allegations on me, yes, you can put it. But I am saying smart metering is the project which is going to make the consumers powerful, which is going to give lot of data, lot of insights. Recording, measurement will happen every half an hour. You have to complain very next day going wrong in your equipments or supply. N number of advantages which in today's this I am not able to tell because lot of people disturbance is there and people are not allowing. Few people, but I am ready to face all the 7,50,000 consumers through media. And media is I can request you ask as many questions, whatever questions which are been popped up through various states. Actually last time जेन्ना मंत्र्यान एक स्टेटमेंट केल्लो की पीक आवर्सान आपूण टॅरीफ वाडयतलो बाय 20% आनी तेन्ना आमी हांगा मेमोरंडम घेवन ताका घेराव घालून वी हॅड कंपेल्ड द गव्हर्नमेंट टू टेक इट बॅक. आनी त्या वेळाचेर स्मार्ट मिटराचो आमी ते विशय काडिल्लो की स्मार्ट मिटराचो टेंडर तांणी कसो म्हळ्यार फ्रॉम 467 crores एस्टिमेट दे हॅव गिवन इट टू 890 crores. आज जेन्ना आमी सीक जेन्ना जेन्युइन तो म्हणटा आतां नोडल एजन्सीन आरईसीन केल्लो एस्टिमेट विच इज गव्हर्नमेंटाचेच एजन्सी, ही काय प्रायव्हेट तुजी आनी म्हजी एजन्सी न्ही. 467 crores of electricity department. He has to be specific to question what we ask. He cannot talk politics here. हे अशें दिसता की प्रमोद सावंताचे स्पोक्स पर्सन बरे काय तुम्हाला समजना. क्वालिफाईड लोक जेन्ना थंय बसना तेन्ना इगत जाता. गव्हर्नमेंट हे फक्त बारीक समाजाच्या लोकांक गरीब जनतेक लुटपाक हे सरकार आसा. बार्देश आणि दिवचल मालातल्या लोकां खातीर एक महत्वाची चत्राय आसा. 27 आणि 28 मेक असनोड्या उदक शुद्धीकरण प्रकल्पाचे बेगोबेग देखरेख आणि दुरुस्ती कामाक लागून पुराय बार्देश आणि दिवचल मालातल्या कांय वाठारांनी उदका पुरवण मर्यादीत जातली अशी माहिती पिवपाच्या उदका खात्याक दिली. उदकाचो वापर कमी प्रमाणात करचो अशें पिवपाच्या खात्यान नागरिकांक कळीत केला. गुडी तळेवाडी वाठारांतले थळावे आता आपल्या पुर्वजांच्या मसणबुयेच्या संरक्षणा खातीर एकठांय आयल्यात.
5 गावांक संबंधित आशिल्ल्या या पारंपारीक मसणभूंय आनी शिगमो मांडाच्या सुवातेर अतिक्रमण केल्ल्याचो गंभीर आरोप थळाव्यांनी केला. मसणभुंयेची जमीन बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून विकल्यात असो दावो थळाव्यांनी केला. जाणटी कितली पिळग्याची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचे आमच्या भुरग्याच्यान गाडी करून मडगांव मडणं घेवन वचून जातली आमी वयची नाही. गुडी तळेवाडी वाठारांत मसणभुंयेच्या रक्षणा खातीर व्हडा संख्येन थळावे एकठांय आयल्यात. थळाव्यांच्या कोतान ती मसणभुंय तांच्या पुर्वजांच्या काळापासून निमणे संस्काराच्या कार्या खातीर वापरतात. ह्या वाठारांत 5 गांवच्या पारंपारीक शिगमो उत्सवूय जाता. मात आतां त्या वाठारांत जमनीचे बेकायदेशीरपणान प्लॉट करून विकल्यात, तशेंच वाठारांत घराय बांदल्यात असो आरोप थळाव्यांनी केला. इतलेच न्हय जाल्यार पंचायतीची परवानगी घेनासतना मसणभुंयेंतल्यान रस्तोय केला. फाटल्यो कितल्योश्योच पिळग्यो जाल्यो ह्याच मसणभुंयेंत निमणे संस्कार जाले. आतां हे बेकायदेशीर कृत्य केल्ल्यान आमी कितें निमणे संस्कार करपाक मडगांव वचपाचे असो प्रश्न तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केला. ह्या प्रकरणात सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करचे, नाजाल्यार ST कार्यालया मुखार आंदोलन करतले अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या. जाणटी कितली पिळग्याची पिळगी काबार जाल्यो हे मसणी येवन आमी खंय मडगांव वचपाचे आमच्या भुरग्याच्यान गाडी करून मडगांव मडणं घेवन वचून जातली आमी वयची नाही. कित्याक कंप्लेन घेतो आमी? कंप्लेन घेवपा नाय. ही आतांची जमीन आमगे म्हादेवा देवस्थानाची सगळो शिगमो गड्या सगळो हितूंतल्यान सगळो चाली व्हळी बिळी हितूंतल्यान वयताली आनी आतां तांकां रोड करपाक दोघांची कशी कंप्लेंट करते दोघांची कशी घालतली? 5 वाड्यान लोक आसा हितून गांवकार 5 वाड्यान लोक ह्या मुसळी येताय गांवकारच ना बाकी लोक एंटी ना हितून येवपाक. जमीन लुगार घेतला ते प्लॉट करून आपल्या हितून रोड घेवचो मुसळी घेवचो न्हू. 10 लोक त्रास करून आमगे 5 वाड्या लोकांक आम गांवकारांच येवपाक जाय बाकी लोकांना. ही 4 वर्सां जाली मरे घरा 5 वर्सांक हे लोकांक आमी आयकपाचे एवढे म्हणून चल्ला आसलो आनी आतां मुसनां व्हरों जाय खंय तांकां जाय जाल्यार शेतांतल्यान मुसनां व्हरता ती शेतांतल्यान व्हरा मुसनां. ही आमची देवस्थानाची मुसळ जावन आसा पिळग्यांची पयलींची मुसळ आनी 5 गांवांची मुसळ ही आमची. गुडीवयली गांवकार, तळ्यावाडी गांवकार, जुरेवाडी गांवकार आनी कालेकार आनी तळ्यावाडी गांवकार ही आमगे पारंपारीक मुसळ. हांगा पयलीं सगळो शिगमो जातालो, गडी जाताले, आमगे होळी जाताली, सगळें जातालें. हें आतां बंद पडलें आसा. आतां ही आमी हो रोड कोणी तरी केले आसा आमगे मुसळीक. तो रोड आमकां नाका विदावट एनी परमिशन, कोणालें गव्हर्मेंटाचो परमिशन नासतना हो रोड केल्लो आसा. ओके, आतां गव्हर्मेंटान हेचेर खास लक्ष घालचें आनी ही आमगे देवस्थाना जमीन आमकां परत देवस्थाना दिवची. ती बाय मिस्टेक गव्हर्मेंटाक लागला क्लेम, ती कोणीच क्लेम केली ना म्हणून ती गव्हर्मेंटा नांवार लागला. ती आमगे देवस्थानाक महादेव देवस्थान मुळे आमकां ती मेळपा जाय परत. 3500 स्मृती जमीन आसा. आनी आतां समज कोणी मेलो जाल्यार तुमकां ऑप्शन कितें लासपाचें? आमगे मेन म्हणल्यार हे स्पेशलिटी हे मसणी म्हणल्यार पुरपाचें पयलीं साकून लास्टा पयलीं साकून नाचनाक म्हणटले कित्याक ते वाडटले घरात म्हणून आपण नाचनाक म्हणटले ते मेन म्हणल्यार लोक पुरतालेच. आतां लोक लासता. मेन म्हणल्यार कितें ही जमीन पयलीं आमगे गांवकारांली जमीन ती बाय मिस्टेक पुर्तुगीज टायमार ती भाडकारशाही येयली, भाडकारा नांवार गेली. भाडकारा वयल्यान ती मागीर भाडकारान ती देवा परत सोडली आनी कोणीच क्लेम केला म्हणून ती परत गव्हर्मेंटाक लागली. आतां ती आसली तशी आमगे महादेव देवस्थान मुळे त्या देवा परत दिवची. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोय महाराष्ट्र शिमेचेर तणाव निर्माण जाला. मांद्रे दर्यादेगेर सावंतवाडीच्या एका कुटुंबाक मारपेट केल्ल्याचो आरोप करून सिंधुदुर्गाचे नागरीक मांद्रेच्या पुलीस स्टेशनात गेले. पूण पुलिसांनी कागाळ दाखल करपाचो न्हयकार दिल्ल्यान तिडकिल्ल्या पर्यटकांनी पत्रादेवी बांदार राष्ट्रीय महामार्ग 1 वर आडोवन दवरून निषेध केलो. या प्रकाराक लागून शिमेवयल्या वाठारांनी बरोच तणाव वाडलो. काल मी माझ्या फॅमिलीसोबत मांद्रे मोरजिम इथे फिरायला गेलो होतो. माझे भाऊ होते, माझ्यासोबत 3 भाऊ, माझी वहिनी, माझी मिसेस, भावाची मुलगी, लहान पोरं आमच्यासोबत होते. आम्ही फिरायला गेलो होतो. एक माणूस दारूच्या नशेत
पूर्ण दूध त्याने आमच्या गाडीला येऊन आपटल्यावर आम्ही गाडी तिथे स्टॉप केली, जिथे घटना झाली त्याचा व्हिडिओ काढला की आमची गाडी आमच्या लेनमध्ये होती, त्याने येऊन आपटली. तो उतरला गाडीतून, शिव्या द्यायला चालू केल्यावर नंतर आम्ही त्याला म्हटलं की अरे बाबा पोलिसांना बोलतो. तेव्हाच सुरुवातीलाच आम्ही 112 नंबरला फोन करून पोलिसांना सांगितलं असं अजून कॅफेसमोर आमची भांडणं झाली आहेत, आम्हाला एकाने ठोकलंय, तुम्ही या. त्याच्यानंतर त्यांनी मारहाण चालू करत असताना भावाने माझा फोन काढला, व्हिडिओ तयार केलं. त्याच्या अंगावर 40 लोक आली, त्याचा फोन काढून घेतला, मारायला चालू केलं. आमच्या वहिनी, माझ्या भावाच्या मिसेस आल्या तिथे अडवायला, त्यांना धक्काबुक्की केली. लहान पोरगी माझ्या भावाची 5 वर्षाची माझी पुतणी, ती गाडीत आत बसली होती, तिने दरवाजा उघडत प्रयत्न केला, लात मारली तिला, तो दरवाजाला पूर्ण ती आत रडत बसली. हे सगळं झालं. पोलिसांना आम्ही ही सगळी गोष्ट सांगितली तर पोलिसांचं आम्हाला उत्तर काय आलं, लोकांची भाषा पहिली काय की तुम्ही गोव्यात आलात कशाला, फिरायला कशाला आला, आम्हाला टुरिस्टची गरज नाही, तुम्ही इथे कशाला येतच कशाला. हे आमच्यावर भाषा सगळ्यांनी मारली. मोठी बॉटल फेकून माझ्या डोक्यात मारली इथे लांबून. आणि त्याच्यानंतर एवढं सगळं झाल्यावर पण आम्ही पोलिसांना फोन केला. पोलीस सांगतात की अहो लोकल असतील, दारू पिऊन असतील म्हणून केलं असेल, तुम्ही कशाला ह्याच्यात पडता, तुम्ही केस बीस काय कशाला करता, तुम्हीच अडकणार. आम्ही आमच्या सेफ्टीसाठी तिथून आलो परत आमच्या घरी सावंतवाडीत. आज सकाळी सीएम साहेबांच्या पीएनना फोन केला, त्यांना ही घटना सांगितली, कुठूनही काहीही मदत मिळाली नाही. त्याच्यानंतर आम्ही गोवा महाराष्ट्र बॉर्डर बंद केली. कारण जर एवढा त्रास लोक आम्हाला शेजाऱ्यांना देत असेल, अरे आम्ही तुम्हाला पाणी पण देतो, एवढं आम्ही कुठलाच कोकणातला सिंधुदुर्गातला एकही माणूस असा वागत नाही, आणि तुम्ही असे आमच्यासोबत जर वागत असाल तर हे आम्हाला मान्य नाही. जोपर्यंत पोलीस प्रशासन त्यांच्यावर कारवाई करत नाही आम्ही इथून हटणार. तुम्ही खुद्द सावंतवाडीचे आणि आपलं नाव सूरज परब अजून. आणि ते लोकल होते का? ते लोकल होते तिथले लोक त्याच्यात तेच बोलून त्यांनी मारलं आम्हाला की आम्ही लोकल आहे, तुम्ही इथे कशाला आलात, आणि मग मारलं. दगड उचलून मारलं, दगड हातात घेतात म्हणजे अटेम्प्ट टू मर्डर करायला लागले. आणि डोक्यात 5 फुटावर आम्ही सगळं सेफ झाल्यावर बॉटल आणि फेकली. साळगाव वाठारात एका 15 वर्साच्या सांचलयेचेर लैंगिक अत्याचार करपाच्या प्रकरणात साळगाव पोलिसांनी बिहारच्या एका 22 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केल्या. दुबाविताक न्यायालयीन बंदखणीत धाडला. पॉक्सो कायदो आणि हेर संबंधित कायद्याप्रमाण या प्रकरणाची फुडली चौकशी सुरू आसा. आवाज गोंयचे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता. अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टाइम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यात घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ 70 ते काणकोण आनी बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्ह. गोंयच्यो तशेंच राष्ट्रीय मळावेल्यो महत्वाच्यो खबरो फक्त अर्द वरां भितर रातच्या 8:30 वरांचेर पळयात टॉप 25 लायव्ह. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
मनोज परब हांणी राजीनामो दिले उपरांत बोरकार हाची कसलीच प्रतिक्रिया नाशिल्ली वा ताचो पत्तो नाशिल्लो देखून तांचे भुमिकेचेर सगळ्यांचें लक्ष लागून उरिल्लें. हे सगळ्या प्रकारा विशीं विरेश बोरकारान आतां स्पश्टीकरण दिलां. पत्रकारांनी पक्षात चलिल्ल्या अंतर्गत वादा विशीं धारेर धरलो तेन्ना विरेशान सांगलें की आपली भलायकी तपासपा खातीर आपूण गोंया भायर आशिल्लो. मनोज आपल्या काळजात आसा. तांणी दिल्ल्या राजिनाम्या खातीर आपल्याक दुख्ख जालाच पूण पक्षा भितरल्यो गजाली भायर घालपाक जायना. पक्षा भितर चलिल्ल्या अंतर्गत वादाचेर पयलीं आपूण पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यां वांगडा चर्चा करतलो उपरांत आपली भुमिका स्पश्ट करतलो अशें आमदार विरेश बोरकारान सांगलें.